नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयचा आमचो विषय असा तो काँग्रेसीचो. जी परिस्थिती जाल्या काँग्रेसी भितर, लिडरशिपीचेर थोडे खुश नात, थोडे CLP लिडरशिपीचे खुश नात, थोडे GPCC लिडरशिपीचे खुश नात. आनी अशी परिस्थितीक जेन्ना इलेक्शन फक्त 2 म्हयन्यांचेर आसा, ही खुशी नाखुशी कितली परवडटा आनी ही दशा आनी दिशा दोन्ही बदलपा खातीर कितें करचें पडटलें हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे चीफ स्पोक्सपर्सन आनी तांची अलायन्स जाता जायना, नॉर्थ गोवा सीट कोणाक मेळटा मेळना अशी परिस्थिती भितर आसा ते राजनबाब डिमेलो. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी ज्येष्ठ फुडारी जितेंद्रबाब देशप्रभू. स्वागत तुमचें. नमस्कार. तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे आदले स्पोक्सपर्सन आनी भायर येतगीर तांणी काँग्रेसीच्यो खुबश्यो गजाली उलयल्यो, पण तांचे मनाकय कांय गजाली आसतल्यो त्यो उलोवपाक आयिल्ले ते सुदीप तामणकार. आनी चवथी आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आनी लोकमताचे संपादक राजूबाब नायक. स्वागत तुमचें. हांव सुरवात सुदीप तुजे वयल्यान करता. जी दशा दिशा जी आमी उलयतात, तूं भितर आशिल्लो काँग्रेसीच्या, तूं सगळ्यांत चड बोवाळ करतालो आनी सगळ्यांत चड बोवाळ करता मनीस काँग्रेसींतल्यान भायर गेलो. तूं कितें दिसता, तुजी चड अती जाली म्हूण तुका भायर काडलो? ना, काँग्रेस पार्टीन जेन्ना प्रवेश केला तेन्ना एक 10 दिसां भितर एक स्पोक्सपर्सन पार्टीचो म्हणून जबाबदारी जेन्ना दिल्ली आसा तेन्ना योग्य तरेन सगळे विशय म्हणजे पयलीं पासून RTI एक्टिविस्ट म्हणून काम करतना आमकां जी संवय आसली की सगळे कितें पळय जे सरकाराच्या हितून पळय ज्यो गोश्टी घडटा त्यो RTI अंतर्गत हाडप. पयलीं आमी बोसमालक संघटनेचेर घेताले, मागीर काँग्रेस पार्टीचे व्यासपीठ मेळ्ळे जेन्ना आनी स्पोक्सपर्सन तेन्ना थंयसरल्यान विशय घेवपाक स्टार्ट केले. पुणून थोड्या दिसा उपरांत प्रचंड असो दबाव थंयसर सुरू जावपाक लागलो. म्हणजे डायरेक्ट म्हाजेर असो ना, पार्टी प्रेजिडेंट जो आसलो त्या टायमार सुभाष शिरोडकर तेचे कडेन त्याचेर दबाव क्रिएट जावपाक लागलो पार्टींतले भितर की हे विशय घेवप ना, ते विशय घेवप ना. जेन्ना स्पश्टपणान अशें चवकशी करपाक जर गेलो जाल्यार प्रेजिडेंटा कडसून डायरेक्ट उत्तर मेळटालें की मनोहर पर्रीकाराचो खंय तरी तेंचेर दबाव येता विशय घेतल्या उपरांत. आनी पर्रीकाराचो कोणाचे काँग्रेसीचेर दबाव येता. हय, म्हणजे कोण कोण काँग्रेसीन पळय संबंदीत आहा, म्हणजे माजी मंत्री आसात किंवा माजी आनीक कोण आमदार आसात तेंचेर येता आनी तेंचे कडसून आपणाचेर प्रेशर येता. म्हणजे तेच्या टायमार हांव काँग्रेसीन भितर गेल्लो म्हणजे तेचेर प्रेशर येता. पूण खंय तरी पयलीं मायनींग विशयाचेर बंदी येयली उलोवपाक, मागीर ते विशय वाडत गेले. वाडत वयता म्हणून हांवें स्पश्टपणान सांगलें हेका सुभाष शिरोडकराक त्या टायमार की काँग्रेसींतल्यान म्हाका तूं एक्सपेल कर, जर तर प्रेशर येता जाल्यार म्हाका हांगा रावपाची कांय इच्छा ना. 1.5 वर्स जाल्लें आसा आनी त्या संदर्भान हांवें दिल्लीक सुद्दां पळय जे राहुल गांधी सुद्दां हांचे एक 2-4 फावटी भेट घेवन तांकां सगळें योग्य तरेन मांडलें. आनी काँग्रेस पार्टीची पळय जी स्थिती आसा गोंया भितर ती सगळी मांडलेली तेंच्या मुखार. आनी काँग्रेसीक कशा तरेन फुडें वचपाक जाय, म्हणजे जर लिडरशीप तर नवें नेतृत्व दिवपाचो टायम आसलो. हय, म्हणून लोकां मदीं जो पळय संपर्कान लोकांच्या पळय जे सामान्य लोकांच्या संपर्कान जे लोक आसा, इवन आतां अलेक्स रेजिनाल्ड जायत किंवा आनीक कोण जाय अशे लोक आसा तांकां खंय तरी तुमी फुडें हाडपाची आवश्यकता आसा. म्हणून ज्या तरेन काय हालचाल जायना ते पळोवन खंय तरी एक मनाक दुखतालें आनी हेवटेन दबाव वाडटालो. तातूंतल्यान सगळें घडलें. राजूबाब, म्हाका दिसता बिफोर कमिंग टू काँग्रेस NCP ही परिस्थिती तुमी आयकली. खंय चुकता काँग्रेसीची आनी इतली ही झगडी किजिला इलेक्शन 2 म्हयन्याचे आसतना कोण हाजे पांय ओडटा, हो नाका तो नाका, कितें जातलें पक्षाचें? प्रमोद बाबू तुवें बरें म्हणलें की दिशा आनी दशा काँग्रेसीची खरीच दशा जाल्या. काँग्रेस ही पॉलिटिकल पार्टी उरूना, तो जाला एक सत्ते खातीर एकठांय आयिल्लो आनी सत्ता आपल्या खातीर राबोवपी लोकांचो क्लब. आनी हो क्लब तांकां कसल्याच तरेचे पडून वचना, तो फक्त स्वार्थी आनी फक्त कांय विकृत गजाली खातीर चलता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की देशान आज जे कांय प्रश्न निर्माण जाल्यात तातूंत म्हत्वाचो प्रश्न की आप पार्टी तयार जाला. आप पार्टीन राजकीय क्रांतिकारी बदल देशान हाडपा खातीर खूब प्रयत्न चलयल्यात. लोक तांचे कडेन आशेन पळयतात, तरूण वर्ग तांचे कडेन आकृश्ट जाता. आमच्या गोंयांतय बी राजकीय वेवस्थेक विटिल्ले लोक तांचे कडेन मोठ्या आशेन पळयतात. अशे वेळार राजकीय पक्ष विशेषतः काँग्रेस जो फाटल्या विधानसभा निवडणुकीन भूंय सामको जवळ काबार जालो, ताणें नवे तरेचे राजकीय हे विचार, नवी तरेची आव्हानां पेलपाची गरज आशिल्ली. तो सामको शक्य ना ताका. आनी म्हाका दिसता की पार्टी हॅज लॉस्ट कॉन्टॅक्ट. ते लोकां कडेन जे पडिल्ले तांचोय लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट तुटला आनी त्या पक्षाची अक्षरशः दशा जाल्या. राजन बाब, आर यू इक्वली इरिटेटेड विथ युअर अलायन्स पार्टनर? पळय दशा म्हणटा पळय ती जाल्या
आनी हो परसेप्शन जी लोकांच्या मायंडान जाल्या आमी राजकीय ग्रावंडाचेर आसात आनी राजकीय ग्रावंडार हो दिशा आनी दशा जाता ती ते काम ओपोजिशनाचे आसता ही पार्टी कबार करपाक आनी हें इंडॉक्ट्रिनेशन जी BJPन जी केलें करप्ट म्हणून काँग्रेस आनी ताका लागून ती व्हांवून जी गेली ते कावंटर करपाक आयज पासून काँग्रेस उगितात आयज ओपोजिशन आसतना काँग्रेसान कावंटर करूंक जाय तेंचे 9 आमदार आसात आमचे 3 आसले तितून आमी शुन्य येयले पूण आमी प्रश्न घेवपाचे सोडूंक ना आनी त्याच तरेन आमी जी आयज दवरलां जाल्यार म्हाका समजना काँग्रेसाचो दावो उत्तर आमी रावतले खंयच्या आदाराचेर तुम्ही झगडटात तुम्ही अजून झगडटात त्या भितरले भितर झगडटात मागीर तुम्ही आनी ते झगडटात तुमगे हेच चालू आहा आमी आनी ते झगडनात आमी फक्त लोकांच्या फुड्यान सांगता की आमी इंचेकीन बरें काम केलां आयज आनी त्या पासून नॉट तरी आमकां दिवचे म्हाका समजना ते दोन्ही घेवन ते No, but your primary focus has been how Congress has underperformed and not how BJP has not performed or badly performed. No, but we are attacking the BJP all the time. NCP has never attacked the Congress. We are respected with all its shortfalls. We have not touched the Congress. We have stayed away from touching the Congress. I hope they don't force us to touch them by saying that we are going to contest both, forcing us This to is a threat. contest. This is a threat. What is the threat? That we will touch you if you don't give us North Goa ticket. No, we will be forced to expose them by contesting both the seats. जितेंद्र देशप्रभू तुम्ही सगळें आयकलें आनी म्हाका दिसता तुमी आनी पर्रीकाराचे मदली खटके जे आसात ते आमी फाटले एक 10-12 वर्सां पासून सामके सतत पळयतात आनी अशी परिस्थिती जेन्ना सुदीप बाब आरोप करता की पर्रीकार तुमचे आमदारांचेर दबाव हाडटालो लिडरांचेर दबाव हाडटालो थंयच्यान अध्यक्षाचे दबाव येतालो आनी आपल्याक उलयनाका म्हूण सांगताले किती दशे जाल्या पार्टी ना एक महत्वाची गजाल तुम्ही सगळेच विसरतात 2000 किंवा 1999 साधारणतः नोव्हेंबर महिन्यात काँग्रेस पार्टीतले जे निवडून आयिल्ले आमदार आशिल्ले ते एकदम 11 लोक एका वेळेक फुटून काँग्रेस पार्टी उद्ध्वस्त करण्याचो यत्न करणारे काही जे महाभाग आशिल्ले ते एक वेगळो आपली वेगळी चूल स्थापून एक वेगळो पक्ष तयार केलो आणि त्या पक्षाचो मुख्यमंत्री थंय जालो म्हाका ते दीस याद आसात जेन्ना आमी फक्त 5 विधायक काँग्रेसचे म्हणून विधानसभेत आशिल्ले हे विसरू नाकात की हे 5 विधायकांन तातूंत हे हांव एक आशिल्लो बरोबर आणि एक अशी परिस्थिती निर्माण आम्ही केली आणि त्यांचा जो त्या सरकाराक बीजेपीचो टेको असलो त्या सरकाराक एक्सपोज केल्यामुळे जो रेव्हेन्यू मंत्री आशिल्लो त्या रेव्हेन्यू मंत्र्याचे एक आपले रेव्हेन्यूचे पद सुद्धा काडचे पडले त्या मुख्यमंत्र्याक उपरांत फाटल्या दारान 2000 सालान भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आयले आयचो जो मुख्यमंत्री आशिल्लो तोच तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो बरोबर आणि ह्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक पूर्णपणे उघडो करून जनतेसमोर काँग्रेसीनेच मांडिल्लो आज कित्याक जायना एक मिनिट आज खंय गेले एक मिनिट जर काँग्रेसची जर दशा जर जाल्ली जाल्यार हे तेन्नाय जातले नाशिल्ले आणि आजय जावचे नाशिल्ले पण आयची परिस्थिती आमी सांगता हय काँग्रेस पक्षाचे काही ठिकाणी थोडंसं उशीर जाता काही काम करपा खातीर जो अध्यक्ष म्हणून आशिल्लो जेन्ना हे काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती बिकट झाली निवडणुकीत हार झाली आणि काँग्रेस सरकारचो पाडाव जालो थंय भारतीय जनता पक्षाचो विजय जावंक ना थंय काँग्रेस सरकारचो पाडाव जालो तो काँग्रेस पक्षाचो पाडाव जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन काँग्रेस पार्टीची धुरा हाताळपाची गरज आशिल्ली ती जाली ना हेचे कारण अध्यक्षान राजीनामो दिल्लो अध्यक्षान सांगले हेचे सगळे नैतीक जबाबदारी आपण घेता आणि आपण राजीनामो दिता हो राजीनामो दिल्या उपरांत जाय तितल्या बेगीन एक अध्यक्ष निवडून हाडपाची गरज आशिल्ली अमान्य करिना परंतु ताका जवळजवळ 2 वर्सां गेल्या उपरांत ते ती झाले एक ना काही कारणास्तव काँग्रेस पक्ष सुद्धा थोडंसं
फाटी राव जितेंद्र बाब एक मिनिट, जितेंद्र हांव बाब उलयतां. लोक हांव- लोक हांव पूर्ण लोकांचो करतां. तुम्ही सहनशीलतेचो हांव- अंत हांव- करता हांव पूर्ण करता तुम्ही आमच्याही सहनशीलतेचो अंत करतात हांव पूर्ण करता की त्यांना अशी परिस्थिती निर्माण झाली की काँग्रेस पक्षा खातीर काँग्रेस पक्ष अगदी म्हणजे सेंट्रल लिडरशिप वॉज व्हेरी व्हेरी अँग्विश्ड at the fact that after all the Congress party did for so many years for the people of this state, we have finally reduced to 9 seats. and High people- command was also You are- against you are- it. 1 minute. You High are command was- blaming people of the state where you should have Let blamed me your explain leaders. to- Let me complete. Quickly. So when this particular situation took place, the Congress was not in favor of looking at Goa in the first place. But it has now. And after 2 years, we have been given a president. The president I have worked with, he was the Youth Congress president when I was an office bearer in his particular जितेंद्र बाब तुमचे प्रेसिडेंट आसा सीएलपी लिडर कितें करता And- येदो व्हडलें answer आंदोलन that. येदो व्हडलें आंदोलन काणकोणा तयार जालें काणकोणा 5,000 लोक रस्त्यार देपले येदो व्हडलो आकांत जालो तुमचे दोन्ही लिडर थंय पावनात तुम्ही तुमचो अशी सीएलपी परिस्थिती- लिडर पावना तुमचो पार्टी तुम्ही प्रेसिडेंट ज्यांना असो विचार लोकांकडल्यान करून तुमचो वता संबंध की तुटला आप आदमी निर्माण झाले आप पार्टी निर्माण झाली आणि कशी पार्टी निर्माण झाली एक लक्षात दवरात की जसो परिवर्तनाचे जे खेळ असतात परिवर्तनाचो जो भोग असा ते आज आम्ही भोगता सगळे जनता भोगता गोंयची तशीच आज दिल्ली भोगता आज दिल्लीची परिस्थिती जितेंद्र बाब. मोठ्या मनशाक थंय हाडून एक विध्वंसक वृत्तीचो मनुष्य तुम्ही थंय हाडल्यात लोकांनी हाडलो आणि आज दिल्लीचे लोक म्हणतात आम्ही एक घोड चूक जितेंद्र बाब केली. तुम्ही अशी दिल्लीचे तुम्ही लोक अशी म्हणतात. तरेन उलयतात दिल्लीचे लोक म्हणतात. जितेंद्र बाब तुम्ही अशी तरेन उलयतात की तुमचे लिडर सगळे काम बरे करतात आणि तरी असताना लोकांचेर ही पाळी आयल्या यू आर सेइंग that your CLP leader is performing What do you perfectly. want my CLP leader to do? Behave like what Manohar Parrikar did when he was the Rajan Bab. opposition leader? Or is my CLP leader, are you expecting him to become so rotten like Jitin Bab, Okay, Jitin wait, Bab, wait, our wait, president? Rajan Bab, And the- Rajan and Bab, this- no. and this- what do you expect? Kejriwal who has resigned. What- No. what do I you have expect from a a CLP leader. I have a CLP leader who is matured, who is capable of performing. He gave Goa #1 position. But what is during his your tenure. performance Okay. in the assembly? No, And- Jitin Bab, and Jitin Bab. it is not In the enough. assembly? No, sir. We are not there in the assembly. We are not there for newsprint and media to write about it Okay. and to tell. My Rajan Bab. CLP leader is one of the most astute statesmen. and Okay, he is okay, Jitin Bab, performing point taken. In a proper manner. Okay, Jitin Bab, point In a taken. more Rajan mature Bab. manner. Yeah, see And allow me. What happened during the last when BJP was opposition, Goa is suffering because of that man. Okay, The okay, lies, Jitin Bab. the performance of that opposition group has resulted into Goa is Rajan suffering. Bab, Goa Rajan is Bab. suffering only because of Congress also. Okay. No, sir. No, Rajan no, Bab, Goa- Rajan Bab. Sir, काय yes, आता yes, सुधी बेटा राजना घेता तुम्हाला येता See, राजन the बाब. question is this. Yeah. It is unfortunate that the Congress is yet not realizing what we are actually on a political field. And on the political field, it is the job of the opposition to expose all that Parivartan lies that have been done. What is You are happy with CLP leader's performance? I'm not happy with the entire Congress performance. Nobody. Jitin Bab, I'll come to you. You Jitin are Bab, I'll not come to there you. to please anybody. Yes, exactly. And therefore, the people are not going to please you. That's all right. And therefore, we as NCP People know best. are, yes, people are knowing best. Therefore, they have sent you home and brought you to state of 9. What you have said. People And are- again, you are trying to Arey, blame we the were people. reduced to 6, 5. Why 9? We were even reduced to 5. Agreed. That was not reduction by the people. That was the selfish leaders who broke away. Yeah, the There's a selfish difference. leader today There rules is a the difference of that what Yeah, you this is a mandate. That very That was selfish there was a leader mandate in the rules the Congress. state today. But those people that they reduced to 5 were not reduced by the people Okay, of Goa. Sudeep, you are making a ना कितें आसा न्हू जे आतां पळय कितें चल्लां पळय सरकारान बरें करूंक ना परिवर्तन करून येवन सरकारान बरें करूंक ना गोंयकारांक लागून वस्तुस्थिती आसा खरी गोश्ट आसा पूण ज्या तरेन जे पळय विशय कितें मांडपाक जाय विधानसभेन किंवा विधानसभे भायर जे पळय मांडपाक जाय जे लोकां भितर एक अवेरनेस करपाक जाय थंय पूर्णपणान पक्षाक अपयश येल्लें आसा आनी आतां जर तो पार्टी प्रेसिडेंट पळय जो हाडून बसयलो थंयचो तेचो लोकां कडेन कसलोच संपर्क ना थंयसर आनीक काँग्रेसीन स्वताच आपणाक काबार करपाचो निर्णय घेतला हे सिद्ध जाता आनी काँग्रेसीचो जर ओवरऑल संपूर्ण देशभर परफॉर्मन्स पळयत जाल्यार हांव तुमकां एक उदाहरण सुद्दां दिता हांगासर 1 मिनटान काबार करता की आंध्र प्रदेशाची सद्याची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार त्या टायमार YSR रेड्डी जेन्ना एक्सपायर्ड जाला अपघातानसून त्या टायमार